कर्नाटकात जे घडला ते पळोवन गोयच्या बीजेपीन लज धरची। गोयच्या जनतेन काँग्रेसी वटेन कौल दिल्लो। बीजेपी लोकांच्या आड गेली म्हण काँग्रेस उलयली। चीफ थिएट्रिक्स करपाच्या बाबतीत बीजेपी मास्टर म्हणूनय काँग्रेसीन थोमणो मारलो। दुसरे वटेन मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार काँग्रेसी कडेन 21 जाण आसा जाल्यार फुडल्या असेंब्लीत फ्लोर टेस्ट करची म्हण उलयलो। And BJP has completely been exposed in this misadventure in Karnataka, and if they have any shame, they should resign in Goa too, because this government has been also formed by stealing the mandate of the people. This government does not have the trust of the people and the mandate of the people, because this government was not voted for by the people. So just as in Karnataka, democracy has triumphed because BJP has been made to vacate by the people of Karnataka, similarly, if BJP government has any shame, then they should forthwith resign. एक क्लियर मेसेज होता की आता जे आमदार आसा पळय जे सेला विश्वजिता राणे भाशेन सेला उरोंक ना पयलीं आसले ते गेले दॅट इज नो सेल ऑफ आमदार ना आनी तुमी पयलें आसतलें की पिपल्स मॅन्डेट तेंच्यांनी म्हटली आमच्या कडेन नंबरूय आसले आनी आमचे कडेन फूड शेअरिंग आसली। खासदार नरेंद्र सावयकार आणि श्रीपाद नायकान लोकसभेत गोयचे विषय काढलेच ना म्हूण काँग्रेसीचो प्रवक्तो यतीश नायक उलयलो। You see, these two MPs, I do not know, and Goans do not know, which issues they have so far taken in the Lok Sabha. तांकां 4 वर्सां जायत आयलीं खासदार म्हणून तांणी गोंयचे खंयचे प्रश्न पार्लमेंटांत मांडल्या हे आमी काय आयकुना। संसदेंत हांणी वक्तव्य केल्लें गोंयच्या इश्यूंचेर आमी आयकुना। बीजेपीचो लोकशाहीचेर विश्वासूच ना। If they are criticizing us for meeting the governor and handing over a memorandum and telling the governor to do something that is constitutionally required of her to be done, and if they are criticizing us for this, it means BJP doesn't believe in democracy, is unaware about what democracy is. You see, आणि एक गोष्ट ते उलयले काल की गव्हर्नराक वचून मेमोरंडम दिवप ही चीप थिएट्रिक्स म्हणून। चीप थिएट्रिक्स हे काँग्रेस केन्ना करना। काँग्रेस डज नॉट डू चीप थिएट्रिक्स। BJP does cheap theatrics. BJP is a master of cheap theatrics, and cheap theatrics is a super speciality area of the BJP. जेन्ना पर्रीकर ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना ताणें इंग्लीश वाय मायभास जाय काळी टी शर्टां घालो आनी हायवेचेर बसलो। सरकारान येतकूच यू टर्न मारलो। हाका चीप थिएट्रिक्स म्हणटात। काँग्रेसीचे दोळे आता उगडले। विधानसभेचो निकाल लागलो तेन्ना तांचो लिडर थारानाशिल्लो। आता तांचे कडेन 21 आमदार आसा जाल्यार फुडल्या असेंब्ली वेळार तांणी फ्लोर टेस्ट करची म्हूण मोगोचो फुडारी सुदीन ढवळीकार उलयलो। काँग्रेसचे गव्हर्नरा मेळपाक लागले। काँग्रेसीचे दोळे आतां उगडले हें बरें जालें। जेन्ना इलेक्शन जाली तेन्ना काँग्रेस वॉज द बिगेस्ट पार्टी, पूण तांचो एकूय लिडर फुडें सरलो ना मुख्यमंत्री जावपाक। किंवा तांचे जे पळय वयल्यान कोण आयिल्ले ते हांगा समुद्राचेर वचपाक लागले आनी खंय खंय वचपाक लागले, आनी त्या खातीर तांचो एखादो लिडर तितलो जालो ना। जेन्ना भारतीय जनता पक्षान आमकां अप्रोच केलें तेन्ना आमी ठरयलें की तांचो आजून लिडर जायना, त्या खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय, त्या प्रमाणे आमी डिसिजन घेतलें। पूण तांचे जर 21 आसा काँग्रेसी कडेन जाल्यार तांणी फ्लोर जेन्ना आतां आमची असेंब्ली येतली जुलय म्हयन्यांत तेन्ना तांणी ती फ्लोर टेस्ट करप हें योग्य अशें म्हाका दिसता। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयकार आनी चेतन गवस।
2 पंचायत घरां, नवीन उदकाची पायपलायन, बोरवेल, WRD मंत्री आनी शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकारान आपल्या वाडदिसा निमतान शिवोले मतदारसंघात हाचे उक्तावण केले. पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो ह्या वेळार हाजीर आशिल्लो. म्हादयचें उदक फक्त पिवपा खातीर कर्नाटकाक दिवचेच पडटले म्हण तो उलयला. खूप त्रास जातलो. 1-2 रुमाची खोली आसा आणि त्यामुळे लोकांची गैरसोय जाताली. आता हो प्रकल्प मोठो 1.5 कोटीचो प्रकल्प हांगासर लोकांच्या सेवेक रुजू जाल्लो आसा. उदकाचो जो आमकां एक तुटवडो आसलो तो तुटवडो ह्या पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान आमी पुरो करपाचो प्रयत्न करता. वाठारांतलो बोरींग व्हॅली 5.5 लाखाचे टेंडर अमावंट आसा. म्हादयचें उदक फक्त पिवपा पुरते कर्नाटकाक दिवचेच पडटले. तो खंय कायदो म्हूण पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनो उलयला. करून आयले आनी आतां हांगा केला म्हणजे 2 पंचायत घरांचे उद्घाटन केल्ले आसा. विकासाची पावलां आमी मारीत आसा. आमचे बाब मनोहर पर्रीकराचे नेतृत्वा खाला आमी ड्रिंकींग वॉटर सोडून म्हणजे पिवपाचे थोडेशे उदक सोडून ते आमी दिवपाची परवानगी आसना. तो कायदो आसता. आमी उदक कशेंच डायवर्ट करपाक खंयचे परिस्थितीन दिवपा ना आनी गोंयचो सांबाळ करपा खातीरूच आमी आसा. सांजे गोवा फॉवर्डाचे फुडारी आनी पालयेकाराच्या बऱ्या मागप्यांनी पालयेकाराक जन्मदिसाची परबी दिली. आमदार दयानंद सोपटे थंय पावल्लो. आमी लोकां खातीर करतात आनी लोकां खातीर करतना स्टँड घेवचो पडटा. स्टँड घेतना कोण तरी तुका बरो म्हणटा, कोण तरी तुका वायटूय म्हणटा, पूण बहुसंख्य लोकांनी बरें म्हणचें हाचे खातीर आमचो विचार आहा. आमी आमचो मॅनिफेस्टो कसलोच आमी घात करूंक ना. आमी जे लोकांक उतर दिलां हे लोकांचे उतर आनी मॅनिफेस्टोन आमी जें कितें सांगलां हें आमी राखून दवरतले. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. जीएमसीच्या चीफ मेडिकल अधिकाऱ्याच्या ऑफिसांत युकेच्या 2 नागरिकांनी बोवाळ घालो. आरोपी अनिल सांधूच्या बापायच्या डेथ सर्टिफिकेटी वेल्यान आरोपी सुलतान ओटबंद आनी अनिल सांधून मुखेल वैजकी ऑफिसराकडे आर्ग्युमेंट घालो. उपरांत आक्षे पुलिसांनी जीएमसीच्या हेड क्लार्कान दिल्ल्या कागाळीचेर कारवाय केली. दोगूय आरोपी आड आक्षे पुलिसांनी FIR करून तांकां अटक केली. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.